देशान म्हारगाय वाढत आसा. देशाच्या रुपयाची आंतरराष्ट्रीय बाजारांत दर देंवत आसा. पंतप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी खुर्चेर बसलो तेन्ना भारतीयांक अच्छे दिन येतले म्हूण सांगतालो. मात अच्छे दिन आयलेच ना. मोदी सरकारान अच्छे दिन हाडपा खातीर देशांत नोटबंदी हाडली, GST हाडली. मात 5 वर्सां सोंपत आयली, अच्छे दिन हाडपाक शकलो ना. गरीब लोकांनी मात मोदी सरकाराच्या नोटबंदी आनी GSTन बुरे दिनच पळयले. ते बी फाटल्या सरकारा परस चड अशें काँग्रेस म्हणटा. पुराय देशान भारत बंदाचें आवाहन केल्लें. मात गोंय काँग्रेसीन चवथीचे निमित्त धरून फक्त गोंयांतल्या पेट्रोल पंपाचेर धरणां आनी पत्रक वाडपाचें काम केलें. सगळे पेट्रोल आनी सगळी म्हारगाय जाल्या एका लागून आमी एज्युटेशन केलेलें. फर्स्ट ओनली आय वॉन्ट टू कन्क्लूड इट व्हेरी शॉर्ट. आमी सगळ्यांक पेपर दिवन आमी सगळो एज्युकेट आमी करूंक सोदता. LPG तुमी जाणा 493 आसलो तो 870 जाला. द डिफरन्स इज 377. पेट्रोल तो सांगूंक नाका, ते स्लो रातचे भितर पेट्रोल सोडयता. आनी वाय इट इज गोईंग हाय वी डोंट नो. It was 54.78 paisa. Now it come to 73 rupees 21 paisa. The difference is 18 rupees 43 paisa. And you can diesel also 52.70 it was. Now it's become 72.73. Difference is 20 rupees 3 paise. Whereas crude oil pung gelar $107 plus 73. It's come down. डावन म्हणजे ती सगळं येऊंक जालेली. हे वयर कित्याक चडटा? मोदी सरकारान आमकां सांगलेलें अच्छा दिन आने वाला है. क्या यही अच्छा दिन आने वाला है? और ऑलरेडी आमकां कॉमन मॅन द पीपल हू आर रिच आर गोईंग ऑन रिच. आमी जायत आहा आनी आमी मिडल क्लास नाव दे स्टार्टेड बिकमिंग स्लो थोडें घेवन गाडी वा घेवन चालू केला. आनी तेजेर पेट्रोल घालून आतां तिंका अजून कोणाक खबर ना. 73 रेट जालेले आहा पेट्रोल. अजुनूय कोणाक अवेरनेस ना. सो आयज आमी पिसफूल एज्युकेशन दवरलेलें आहा. आनी हें दिसता म्हाका काँग्रेसान आमची एक बरी आयडिया दिलेली आहा की टू एज्युकेट पिसफुली बिकॉज आवर गोवा वी सी ऑल ट्रेडिशन. आमची आतां गणपती चवथ चालू जावपाची आसा, ताका लागून सगळो लोक बिजी आहात आपणाचें शॉपिंग करपाक. ताका लागून आमी पिसफूल एज्युकेशन दिवन आमी आमचो आयज हो दीस काबार करूंक सोदता. On the streets for a peaceful agitation, okay, with regards to the hike in petrol, diesel, LPG gas, when even dal, which is a food of a common people, yeah, we are not making a big issue. Because now there's a Ganesh festival coming, we have not gone to a ban like how the rest of India has gone. But we just came here to make people aware that what the government is doing right now. During our time, we have just mentioned, as Mr. Tony has mentioned and the Santa Cruz, the block president mentioned, during the Congress time, the fuel, the diesel, it was so less. And now, you see the difference is 20 rupees, 18 rupees, it's gone high. And dal is gone to 100 rupees difference. Can you just imagine? We want the government to reduce this because of the common people, the poor people. They need to have, these are the main communities for them on a daily basis. How can you keep on increasing this? It is very important and we need a change. We want this awareness to go to the government, let them know what is happening, how people are crying over here. आज इंडिया बंद पूण गोंयांत आमी गणेश चतुर्थी आसल्या कारणान आमी गोवा बंद करूंक ना. This is a decision taken by Goa Congress Pradesh Committee. आज एक दूख भोगता की आज आमच्या लोकांक काँग्रेस पार्टीच्या कार्यकर्त्यांक आयज रस्त्यार येवचें पडलें म्हणून. जेन्ना मोदी सरकारान पावरान येवच्या पयलीं ताणें आश्वासनां दिलेलीं ताणें आयज ही फुलफील करूंक शकूंक ना. आतांच काल पेट्रोलियम मिनिस्टरान म्हटलां की रुपया देंवल्ल्या कारणान आयज ही डॉलराची रेट मॅच जायना हें जाल्ल्या कारणान की पेट्रोलाची रेट वाडलेली आहा म्हणून. म्हाजो एक प्रश्न आसा पेट्रोलियम मिनिस्टराक हांव सांगूंक सोदतां हो रुपया देंवपाक जबाबदारी कोणाची? दे आर नॉट सक्सेसफूल इन डिमॉनिटायझेशन. They are not successful in GST. They have failed in everything. जरी आयज तेणी राजस्थानाक देंवयला कित्याक इलेक्शन आहा म्हणून थिंगा आयज 4% आयच्या पेपरार येयला 4% GST थिंगा तेणी वॅट काट केलो पेट्रोलाचेर. पूण हांव एकूच सांग सोदतां आमच्या गोंयांत कांय पिकोना. आयज गणेश चतुर्थी पावल्या लोकांची आयज बोबाट पडल्या. आयज पेट्रोल पंपाचेर आमकां रिस्पॉन्स येता. आतां जो माल येतलो
तो म्हारगायेचेर माग येतलो. भाजी आयज सकाळीं उठटाच आमकां पयलें कितें जाय? ब्रेड, दूद, पीठ भायलें येता आमकां, दूद कर्नाटकाकसाण येता, तेजेरूय डिझल वाडले, तेय म्हारग. आनी चतुर्थीक आयज आमचे इतले भाव भयणां आमची गिफ्ट करतलीं, सगळे म्हारग. आय अपील टू द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया, ताबडतोब हेजेर तुमी आयज हाजेर तुमी निकाल घेवचो. आनी हे जे पेट्रोलाची रेट वाडल्या ती हाचो वॅट काट करून आयज गणेश चतुर्थी आमच्या हिंदू भावाची खुशालकायेन करूंक दिवची म्हणून. आनी तांणी मानून घेवचें, दीस इज नॉट देअर विक्ट्री, दे लॉस्ट इन दीस थिंग. GST वाडयता, तांकां जाय थिंगा देंवयता. वॉट इज दीस? देट शूड बी युनिफॉर्म थिंग. गव्हर्मेंट कितें वयर चडटा देंवता, इट इज नॉट ए ग्राफ, इट इज अ स्टॅबिलिटी इज गिवन बाय द इंडियन पीपल. BJP गव्हर्मेंट दे हॅव गिवन द युनिफॉर्म स्टॅबिलिटी. तशी युनिफॉर्म एक पावटी कितें तुमी पार्लमेंटान पास करता ते मागीर ऑल्टर करपाक न्हू. दॅट मिन्स यू आर फेल. आय एम ए मिडल क्लास मॅन. मिडल क्लास आतां गाडी घेता. आतां आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आमचे जॉनान बाबान सांगलां, गाडयो घेता आसून पेट्रोल कितल्यान घालपाचें? 72 रुपीजांनी घालपाचें. आख्ख्या संवसारा मदें इंडियेकूच पेट्रोल म्हारग आसा. वॉट इज दीस गोईंग ऑन? वेर द मनी इज गोईंग? काँग्रेसीचो मुद्दो कांय लोकांक खरो दिसता. देशान खरीच म्हारगाय वाडल्या म्हूण सामान्य मनशांनी काँग्रेसी बरोबर रावन तांच्या धरणांक तेंको दिलो. हांव मरे काँग्रेसाचो कोणाचो कोण न्हू. हांव पॉलिटिक्सान न्हू. हांव एक टॅक्सी भाडी मारपी मनीस. हांव हिंगा पेट्रोल घालून येयल्लो मरे. हेंचे पयले हेंच्यांनी म्हाका पेपर दिलो पेट्रोल वाडला तो कितें ते पळोवन हांव तांकां आतां सपोर्टाक रावलो. हांव आमकां सपोर्ट करूंक. आनी हांव गोंयकारां कडेन मागतां की तुमी रस्त्यार आनी सपोर्टाक रावा काँग्रेसाक. कित्याक कोण आमचे पुचिंता ताकाच आमी सपोर्ट करूंक जाय. आयज आमचें कितें जालें? पर्येकारान आमकां उतर दिल्लें मरे गोंयच्या लोकांक की 65 रुपीज वयर पेट्रोल वचोंक दिवचो ना म्हणून. आयज पेट्रोल खंय पावलें भाव म्हाज्या. आमी टॅक्सीकार खंय पोट भरपाचें? तो स्पीड गव्हर्नर काडला. कित्याक म्हणून काडला म्हाका सांग? आमकां आतां पुना कोणा एक भाडें येयलें आमकां पयर पाडले दिसांनी येयलें गेल्या म्हयन्यान 15,000 आमी सांगलें ताका बॉम्बे. केन्ना पावतलो काय विचारूंक लागलो. आनी ताका आमी घेवन खंय वचपाचें म्हाका सांग? 80 जर स्पीड कोत्ता जाल्यार गाडी बंद पडटा मरे. हेजेर मातसो तुमी काडा मरे मुद्दो घाला की आमकां स्पीड गव्हर्नर एक आनी पेट्रोल वाडलां तें आनी भाजयो वाडल्या ते हेच आमचे आजचे दिन. म्हाका सांग एक वस्तू वाडवता कसली म्हणून म्हारगाय वाडयताय काय आपली बॉल्सां भरता रे? हे गरिबांची दिना मरे. हे आमच्या वोटाक लागून आयज तुमी निवडून येयल्या. तुमी जर अशें करीत जाल्यार 19 तुमी खंय देवचे ना. हांव गोंयच्या लोकां कडेन इतकेंच मागता की तुमी रस्त्यार देवा आनी फूल सपोर्टाक रावा. आनी BJP नाका, आजचे दिनूय नाका आमकां आनी वायटूय दिन नाका. आमकां नाकाच. आमकां जाय आमचे पोटां भरलेली. आमचे तुमी जर गरिबाय जर चिंतिना जाल्यार तुमकां कांय रायट ना तुमकां कोदेलीर बसपाचो. कम्युनिस्ट पार्टीच्या गोंय फांट्यान पेट्रोलाक लागून वाडिल्ल्या म्हारगायेच्या विरोधात पणजेन धरणां धरून भारत बंदाक तेंको दिलो. आयज देशभर जी हरताळ जाता सगळ्या दाव्या पक्षांची, त्या हरताळा बरोबर आमची सॉलिडारिटी दाखोवपाक एकठांय जाल्यात. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ताच्या वतीन गोंयची शाखा हांगा आमी एकठांय जावन आमचो निशेध प्रगट करता. सरकाराची जी योजना आसा, मोदी सरकारान लोकांक खूब भाशेचें आश्वासन दिल्लें इलेक्शनाक येवच्या पयलें, पूण गेल्या 4.5 वर्सां ह्या मोदी सरकारान सगळे U-टर्न केले. लोकांचे परिस्थिती दिसान दीस बिकट जाला. जे आश्वासनां दिले तेज्या बद्दल हांव हांगा विवरणा करिना, लोकांक खबर आहा. पण म्हारगाय शीम आनी मेर नासतना वाडूंक लागला. डिझल पेट्रोलाचो प्रेस वाडूंक लागला. इंडस्ट्रीज बंद जावंक लागल्यात. शेतकामती त्रासांत पडल्यात. शेतकामत्यांक फावो तो दर मेळना. आत्महत्या करूंक लागल्यात. भुरगे कॉलेजींनी शिकून भायर सरतना नोकऱ्यो मेळनात. आनी एक दूशीत वातावरण देशभर धर्मांध ताकत्यांक लागून तकली वयर काडूंक लागला. बुद्धिजीवी लोक आहा, कोण विचाराचे लोक आहा, तांकां अर्बन नॅक्सलाइट्स आनी नॅक्सलाइट्स म्हणून तांकां बंदखणीन घालूंक लागल्यात. ह्या राज्याचेर वॉर अगेन्स्ट द स्टेट अशें म्हणून सांगूंक लागल्यात.
मोडीक मिस्टर नरेंद्र मोडीक एसासिनेट करूंक जाय म्हणून असले चार्जीस घालूंक लागल्यात आनी खंय तरी बुद्धिजीवी लोक मेळ्ळे जाल्यार तांचे संशयाचो आक्रमण करून तेंचेर नजर दवरूंक लागल्यात. इट हॅज बिकम अ स्टेट which is a autocratic state, a state which is keeping all the intellectuals under surveillance. या देशांत लोकशाहीचेर आनी लोकशाहीच्या यंत्रांचेर आक्रमण जावंक लागलां. गोंयांत तरी सरकार आमकां आवय ना, गोंयकारांक बापूय ना. आनी अशा वेळार गोंयची परिस्थिती दिसान दीस बिकट जावंक लागला. आतांच्या आतां हांवें आयकलां मिस्टर मनोहर पर्रीकर अमेरिका आसतना PWD कामगारांची फायल गेली चीफ सेक्रेटरी लागीं आनी चीफ सेक्रेटरीन बरयलां म्हणून आयकतां PWD कामगारांक 7वो वेतन मेळचो ना. ह्या ब्युरोक्रेटांच्या हातींत जेन्ना सत्ता दिला आनी मिस्टर मनोहर पर्रीकर हॉस्पिटलांत बसता, एकूच फायल न्ही कितलेशे फायली नाच जाल्यात, बेपत्ता जाल्यात बिटवीन इंडिया अँड अमेरिका. दीज आर द कायंड ऑफ मिसमॅनेजमेंट. लोकांच्या विरोध ह्यो सरकार आनी कोणूय मिनिस्टर आपल्या जाग्यार ना. खुबशे जाण सीक पडल्यात. ह्यो सीक गव्हर्मेंट आनी मिस्टर मनोहर पर्रीकरान कितें सांगचें लोकांक? वी विल मेक 65 रुपीज, ₹1 65 जावन पेट्रोल डिझल पेस वाडचो ना अशें म्हणून आमकां आश्वासनां दिले. आमकां आश्वासनां दिली मिस्टर मनोहर पर्रीकर की नो पेट्रोल प्रायसेस विल नॉट इनक्रीज बियॉन्ड 65 रुपीज. आयज पेट्रोल प्रायसेस हॅव गॉन बियॉन्ड 80 रुपीज. And Mr. Manor Parrikar cannot do anything about it.